सगळ्या गणेश भक्तांक श्रावणी मंगळार हाज्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। आज श्रावणातलो हो दुसरो मंगळार आसा आणि आज मंगळारचा खास करून श्रावणातल्या मंगळाराक आमचे दिवचलचे सगळे गणेश भक्त आसात ते सकाळपासूनच दर्शनाक येतात आणि हे दर्शन म्हाका दिसता जवळ जवळ 300-400 लोक दर्शन घेता ह्याचे आणि सांजचे मागीर आमचे हांगा एक श्रावणातले भजन आरती जातात पूण खास करून आज कशें श्रावणातले आमी स्पेशल भजन आसता आणि लोकूय खूब प्रमाणे येता म्हाका ते 400-500 लोक तरी सादारण जे आरतीक असतात आणि हो आमचो हो मंगळार आसा तो खास करून म्हणजे हांगा ह्या परिसरात गणपती देवूळ नासल्या कारणान एकमेव गणपतीचें देवूळ असल्या कारणान आणि खूब वर्सां जवळ जवळ म्हाका आसता 33 इयर्स जाले आमच्या देवळाक जाता। 91 आमी आमच्या देवळाची स्थापना केली ती आज म्हणजे 33 वर्सां जाली आमी जी अखंड पुजा गणेश ती चालू आनी भक्तय कशें आतां हांगा येत आसता आणि श्रावणातल्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान गणपतीच्या हाका खूब दर्शन घेवपा खूब गर्दी जाता आणि हो जो हें आसा पळय हो पिरियड आसा ह्या पिरियडान आमकां म्हणजे आमी स्पेशल म्हणजे खरें पुजारी एक आसा पूण आमी 2 पुजारी दवरता जेणे करून ज्यो भक्त येतात तांकां तांचे गाराणें घालून देवा कडल्यान म्हणजे हें करून घेवपाचें आसा तें करपाक अभिशेक करपाचो चालू आसता। अभिशेका खातीर स्पेशल आमी हें केल्लें आसा अभिशेकूय आमी ह्या दिसा लोकांक म्हणजे जो कोणाक करपाचें आहा तांकां गणेश भक्तांक आमी हांगा हें करून दिता आणि जो आमी सगळे जे सगळे हांगाले दिवचलकार आहात तांकां विनंती करता की तुमी हांगा गणेश येतना एक पावित्र्य दवरून हांगा आमच्या गणपती कडेन अशें आमी कोणाकूच हें करिना पूण एक हें बी करपाचें म्हणजे एकादशी बी करपाचें कोणाक जाल्यार तांची पावित्र्य म्हणून आमी हांगासर तांची पावती काडून तांकां आमी हें करपाक दिता। परत एकदां हांव सगळ्या आमच्या ह्या सिद्धिविनायक देवस्थानाच्या वतीन म्हज्या बरोबर आमचे ह्या देवस्थानाचे ट्रेजरर आसात विजय तेलंग हांचे बरीच वर्सां पासून हांगा सेवा केल्ली आसा तर हांव परत आमच्या मंडळाच्या वतीन सगळ्या गणेश भक्तांक ह्या श्रावणी मंगळाराचे खास करून शुभेच्छा दिता आणि देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.